बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आमी केरीतपणी उगडास करता 2000 वर्सां आदीं घडलेली घडणेची. जेजू देवाच्या पुतान आमच्या मोगा खातीर आनी आमकां देवाचो मोग दाखोवंक सोत उलोवन कोण पोरींक कोश्ट भोगले हाचो आमकां आयज उगडास करता. पोरचे सोवें कितलीं ओचोरियां आनी विस्मितां केलेलीं ती स्पर्धा ताचेर आड गेली. त्या काळार बापाचे येवजणे प्रमाणें घडूंक जाय आसलें तें घडलें खरें, पूण आयज तोच जेजू आमच्या मोदें जिवो आसा. आमच्या मोदें जायतीं ओचोरियां आनी विस्मितां घडटात जेजू वरवीं. ताचें आसणें अणभवनी ताच्या कोश्टांचेर नियाळ करून कालतेकायेन उपकारी मोनान आनी मागण्यांन हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. सांतोस पासोस म्हटल्यार केरीत भाशेन जेजूची पवित्र पावलां हाचेर आमी नियाळ कोत्ता. हांव ह्या कोरेजमान आनीक अदीक करून ताचें जिवीत जें ताणें जोरयलें आमचे पासत जिवाट तो चल्लो कालवारी दोंगर आनी मरण तो मेलो खुर्साचें, हें सगळें नियाळ कोत्ता आसतना ह्या पासांत आमी वांटो घेता आसतना अदीक करून आमच्याच जिविताचे सगळें पातोळ कळकून घेवया. देवा लागीं बोगसणे मागुया सर आमच्या पातकांचे आनी खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागींच आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर बोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीबोन सदांच आंखवार मारयेक सगळ्या देवरुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशांची सोडवण तूं निरंतरी कोत्ताय, तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे पोरजेक तूं दादोशी कोत्ताय. तुजे वेचून काडलोले पोरजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मोवची आसान त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ
आमच्या समेयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. इजकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळी मोडी शिंपडोल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खासा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी न्हय आनीक 2 राजांनी तीं दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करून आपल्या नुस्त्या कर्तुबांचो वो दुसऱ्या कसल्याच पातक्यांची तीं बोश्टोवची नात. तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तातूंतलोय हांव तांकां निवारतलों. तांकां नितळ करतलों. तीं जातली म्हजी पोरजां आनी हांव जातलों तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकलूच गवळी आसतलो. ती म्हजी आज्ञा सांबाळटली आनीक हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनीक तांच्या प्रमाणें चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनीक ज्या देशांत तुमच्या पुर्वज जियेताले त्या देशांत तीं जियेतलीं. तीं तांची भुरगीं आनीक तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतलीं सदांकाल. आनीक दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोगपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनीक तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलों तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पर हांवूच. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. परतून म्हणया, गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशुल्ल्या जुव्यांनो, अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुडोन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांची दुखां भरीत काळजां आनंदान भरतलों. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. मुद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर आनी तुमकां
एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. Survispor tuमचे सवे आसूं. Zowama Bormone, Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटूच पोरोम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा बोल्ली. ताणेन म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें कोत्तां? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पोरोम याज्ञीक आसलो. ताणेन तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगल्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणेन आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो पोरोम याज्ञीक कसो ताणेन अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हयच पोरजे पासत पूण देवाच्या आसपयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो. पूण थंयसरलो भायर सरून अरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांव गांवांत थावन जेरुजाल्याक गेल्लो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान यें. 2004 ह्या वर्साक एक बरीशी मुवी रिलीज जाल्ली. कहली ती आमी जाणा. ह्या दिसांचीच ती द पॅशन ऑफ क्रायस्ट बाय मेल गिब्सन. आनी एकदम बरी मुवी. आनी आजून देखून आमी ती मुवी परतून पळयली जाल्यार आमकां गुजबम्स जातात. आमच्या हाताचेर सारको कांटो फुलता. आनी खऱ्यांनीच जेजून कितें केलें आमचे पासत तें नियाळ्यार जायत्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां पासून येतात. सगल्यांच्या चडशा जाणांच्या दोळ्यांत दुखां येतात आनी सगल्यांक आमकां आयूय जाता. जेजून आमचे पासत इतलें केलें तें पळोवन आमचें काळीज फावसता. खूब दूख जाता. तुमच्या जायना? जाता आसतलीच आनी जावंकूय जाय आनी जावंक स्वाभावीक, नॉर्मल. ही मुवी तर आमी पळयली जाल्यार तातूंत इतले जेजूचे मार फार केल्यात ते इंटेन्स सारके चड ते आमच्यान चिंतूंक देखून जायना. त्या पासत रगत जें कुडींतलें व्हांवता, मांस ताचेच बरोबर भायर सोदता, ताचे तकलेर पडल्यात ते ह्यो सगलो मुकूट आनी ताका आसात ते सगळे कांठे तोंपून भितर घातल्यात ते धाडावन बडोवन आनी ताका धाडायत बडयत खुरीस घेवन हे सगळे घाय ह्या खुर्साक तेंकतात, आड्डोतात. ताका दूख जाता आनी तसोच तो खुर्सार चडटा. कालवाराची वाट घेवन ताकून खुर्सार चडूंक दोंगरार चडून आपलें जिवीत सोंपयता. म्हणटकूच आमी पळयता तें म्हटल्यार इट इज सो इमोशनल एंड सो इंटेन्स की आमी चिंतून नियाळ्यार आमचोच जीव नाकासो जाता. पूण ते आयूय चुचुरे त्या जेजूचे सारके भोंगो भाड्याचे
हें ताका फावो न्हय ahले काळजांतले उद्गार आमी जायते फावट भायर काडटा पूण हातून तें सोंपूंक जायना इतल्यानूच तें सोंपूंक जायना चुच्चरे भाड्याचे भोंगो भाड्याचे इतलें म्हणून तें काबार जावपाक जायना जाल्यार तूं फकत इमोशनल जालाय यू आर जस्ट इमोशनल नथींग एल्स आनीक कांय ना आनी त्या पासत जे कितें आमी जे कश्ट जेजूचे नियाळटा ह्या प्राचीत काळांत आनी अदीक करून ह्या लागशिल्ल्या दिसांनी ते जावपाक जाय आमच्या जिविताची बदलणी करपाक आदार आनी तें जर जायना तूं बेश्टो रडटाय यू आर जस्ट इमोशनल आनी तशीं सगळींच रडटात तुज्या जिविताची बदलणी जावपाक जाय देर शूड बी सम चेंज एट लिस्ट ह्या दिसांनी आमी जायतीं जाणां ओर आमी चडशीं जाणां कुमसार जाल्ले नासतलींच आनी कुमसाराक आमी जायते फावटी आमकांच नियाळ करुया जस्ट फॉर अ मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट चिंतूंक आमकांच जायते फावटी आमचे पातकां घोडयेक सगळीं आमी तींच आमचें सगळें तेंच रिपीट टॅलिकास्ट तींच पातकां वर्साच्या वर्सा घोडयेक आमी तींच सांगता जायत पूण एका तरी पातकाचेर झुजूंक तुवें प्रयत्न केलाय हॅव यू वर्कड टू ओवरकम एटलिस्ट वन सीन एका पातकांतलो तरी भायर सरपाक तुवें तुकांच मोटिवेट केलाय हो मुखी प्रश्न जेजू पासत आमी रडूं येता आमच्या काळजान दूख जावं येता पूण तुज्या जिवितान जेजू पासत तुवें कितें केलाय वॉट हॅव यू डन फॉर जीजस जेजून तर तुजे पासत इतलें केलें खुर्साचें मरण भोगलें आनी मेलो तुवें जेजू पासत कितें केलाय हो प्रश्न आमकां सतावपाक जाय आनी त्या पासत ताचें ब्रुटल डेथ ताचें सफरींग ऑन द क्रॉस आमकां उगडास कोत्ता ताचें मिशन ताचें मिसांव आनी ताचें मिसांव सुरू जाता खंय थावन रायट फ्रॉम द टायम ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट जेन्ना आदाम आनी एवेन पातक केलें देवान चिंतलें हांव म्हजे पोरजेक सोडोवपाक पातकांतली म्हज्या पुताक धाडटलो देवाचें पयलेंच मन इंटेंशन टू सेव जशें परी आमच्या कंप्युटराचेर आमी कितेंय टायप केलें म्हणटकूच कंट्रोल एस तर मारूंक विसरलीं बाय चान्स तुजी बॅटरी फेल जाली आनी करंट गेलो कितेंय जालें सगळें डोडो फो सगळें केलां तें सगळें उदकान आयज सायबा परतें टायप करचें पडटा न्हू हेच भाशेन मनशान आपल्याच कोडण्यांतल्यान देवा कडलो पयस गेलोलो कित्याक देवान ताका सांगलेलें जिवीत खंयचें आनी मरण खंयचें जाणवाय खंयची आनी देवचाराच्यो ताळण्यो खंयच्यो पूण ताणें बोलून पातक ताणें आदारलें देवचारान ताका नाडलो आनी देवा सोडलो मनीस पयस गेलो पूण देवान मनशाक सोडलो ना आपल्या पुता वरवीं वेळ बोळांतलो काळ बोल्लो तेन्ना ताणें जेजूक संवसारांत जल्माक येवचो केलो एके आंकवारी उद्देशी देवाची मांडावळ आनी देवाचें मिसांव मिशन ऑफ गॉड आनी तें नव्या करारान आमकां दिसता इस्टॅब्लीश जाता जें देवान चिंतलेलें आदल्या करारान तें नव्या करारान फळादीक जावपाक पावता जेजूच्या जल्मान आनी हो जो जेजू जल्माक आयलोलो आंकवार मारीच्या कुसव्यान तो आतां कश्ट दूख मरण सोंसता आमचे पासत म्हणटकूच तातूंत आमी पळयता त्रिएक देव फादर सन एंड द होली स्पिरीट तेगूय जाण बाराबर एकठांय रावन संवसार साल्वार करपाचें तांचें मन आसा म्हणटकूच मोगाच्या बाबा भयणीनो कित्याक हांव म्हणटा आमच्या जिविताची बदलणी जावपाक जाय कित्याक हांव म्हणटा आनी कित्याक आमी सगळ्यांनी म्हणूंक जाय It is not enough that we cry and mourn when we look at the passion of Christ. इतल्यानूच काबार जावपाक जायना कित्याक लागून कित्याक आमी जेजूची गुदाड कूड ताका आमी म्हणटा द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट आनी एक एकलो मनीस ताचो जिवो सांदो त्या पासून आमी म्हणटा आमकांच पवित्र सभा आमी आनी जेजूचे जिवे फातर आमी एक एकलो जेजूचे जिवे फातर जशे परी इमारत बांदलेली आहा एका एका फातरान तोच भाशेन ही आमची पवित्र सभा बदता एका एका मनशा वरवीं जिवे हातर आमी त्या पासत आमी सगळीं जेजूच्या मोगाची आनी ह्याच पासत आमी नियाळोंक जाय आमच्या जिवितान गरजेचें कितें
ह्या खेरीत दिसांनी गरजेचें कितें एकूच तें ताणें केलें खुर्सार मरून ओतो जेजू आमी ताका म्हणटा एचे होमो म्हटल्यार वो तो मनीस ताका धुल्लो ताका बांदलो ह्या जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नदर मारता तो मनीस एचे होमो म्हणटकूच हातूंतल्यान आमी कितें पळयता आमी जेजूची गुदाडकूड द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट जाल्यार आमी एकामेकाची भावा भयणां एक जेजूचे कुडीचो सांदो जाल्यार जेजून केलें तें आमी उगडास धरूंक जाय खुर्सार मोडटा आसतना खंयची वड मोडलेली खंयची वड ताणें मोडलेली बापा ते नकळत कितें करतात तें तांकां बोगस जेजूची उतरां आनी तें म्हणून ताणें कितें केलें सगल्यांक बक्षिलीं आनी सगळें बक्षिलें वन्स एंड फॉर ऑल एकूच पावटी खुर्सार मरून सगळें आमचें बक्षिलें जें त्या तेंपार आहलेलें आनी फुडें जातलें आसलें तें सगळें पातक आनी त्या पासत जो कोण जेजूचेर बाबार्थ विस्वास ठेवता ताका सोडवण मेळटा पूण ताचे पयलीं आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय वो लेसन आमी शिकूंक जाय एक घोडणी धाकटुली सांगता दोग जाण खंय इश्ट आहलेले आनी बरे इश्ट आनी अशेंच खंय पावस पडोन रेबोट जाता चिकोल जाता हे चिखलांतल्यान सत्री घेवन चलता 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 ही तांकां एक धाकटुलो विंचू मेळलो स्कॉर्पियन म्हणल्यार आमी रोखडींच कितें करता पांय हाटी काडटा हात हाटी काडटा घांस मारीत गाय म्हणटकूच ह्या दोगूय फ्रेंडांक हो विंचू सांपडलो एकल्यान म्हणलें माडोय ताका उडोय ताका मारून आडबोडी मार ताचेर काबार करया सोमतोच दुसऱ्यान म्हणलें ही नाका मारचो न्हय ताका आमी ताका साल्वार करुया उदकान पळय बुडटा तो ताणें एक झाडाचें पान घेतलें खंय ओडलें आनी तें पान बरें ताका तेकयलें तो बरो पानाचेर चडोन दोत्तलो आनी व्हरोन ताका दुसरे कडेन दोत्तलो बुडटालो विंचू आनी ताणें ही दुसऱ्या फ्रेंडान ही पान घेतलें आनी थंयसर उदका कडेन दवरलें तो चलोन येवपाक तो फास्ट चल्लो की ताच्या हाताचेर पॅक करून खंय घांस मारलो स्टिंग मारली आनी ताका कितें जावपाक जाय तें जालें विंचू फाटल्यान स्टिंग करता स्टिंग केलें खंय तेन्ना बोबो आनी उयली ताणें ताका म्हणलें पयलाय मरे तुका सांगलेलें हांवें आठ लाय नाकाय म्हणून ताका मार आनी उडय आठ लायलो तुवें आनी तुका ताणें स्टिंग केलो घांस मारलो आतां हा बोग एक धाकटुली एक घोडणी जायत अ वेरी लिटल स्टोरी पूण हातूंतल्यान आमी पळयता मनशाचें सैम कसलें मनशाचें सैम अशेंच विंचवा भाशेन सिमिलर कोण आमी बरीं न्हय सगळीं असलींच आनी त्या पासत दुसऱ्याचो बदला घेवप राग काडप कुंडाटकाय करप जालस जावप आनी त्या उपरांत मागीर दुसऱ्याचे वाटेक वचप हें मनशाचें सैम पूण आमी तर एकामेकाक अशींच मारून आनी खावंक लागलीं जाल्यार कोण उरतलो संवसारान आनी हेंच कितें जेजू म्हणूंक सोदतालो खुर्सार मोडटा तेन्ना एकामेकाक बोगसात लर्न टू फॉरगिव आनी तुमकां दुसरें ऑप्शन हांव दिना हांवूच तें पयलें करता बापा तांकां बोगोस तें नकळत तें कितें करतात तें आमी जेजूच्या खुर्सांतल्यान एकूच सत शिकूंक जाय आनी तें म्हणल्यार जेजून आमकां बोगशिल्ल्यान तशींच आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय आमी हांव पातकी म्हणटा आमी आमच्या बापा म्हणटा हातूंतल्यान आमी कसलीं उतरां म्हणटा जशीं आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस जशीं आमचेर चुकल्यान तांकां आमी बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस ह्या स्टेटमेंटान कितें आहा कंडिशन आहा कंडिशन जशीं आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशीं तूं आमची पातकां बोगोस म्हणजे जरी तर आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिना जाल्यार तूं आमची पातकां बोगशिनाका आमी आमच्याच उतरांनी आमचीच जोडटी करता सारकें न्हू आमच्याच उतरांनी आमचीच जोडटी करता आमीच
ही उतरां म्हणटकूच हांव पातकी आनी आमच्या बापा म्हणपाचें बंद करुया हाल्याथान ना तें बंद करूंक जायना पूण आमकां उगडास करूंक जाय वी डोंट हॅव एनी ऑप्शन बट टू फॉरगिव लायक जीजस आमी खरी ताची पाटलावदारां क्रिस्तांव जाल्यार एकामेकाक आमी बोगसूंक जाय आनी हें आमी पळयता पवित्र पुस्तकान जायते कडेन पूण एकूच आमी पळोवया उदाहरण जें सावलूच्या जिवितान जालें पळय तें सावलू ताका कोण कोण म्हणटात कितें पावलो सावलू आसलेलो तो मागीर पावलो जालो हे घोड्याक ताच्या नांवाची बदलणी आमी पळयता पूण ताच्या जिविताची बदलणी कितें ती आमी नियाळ करूंक जाय सावलू सजमतालो हे सगळे कोण जेजूचे पाहळावदार आहात ते मिस्टेक करतात चुकतात जेजूची खबर परगट सारकें करिनात मिसअंडरस्टँडींग जालेलें ताका सावलूक आनी त्या पासत तांकांच तो त्रास करतालो जेजूच्या पाटलावदारांक क्रिस्तांवांक तांकां तो पिडापीड दितालो आनी थंयसर ताका कोण दिश्टी पडलो तो आमी जाणाव जेजू खूद ताका दिश्टी पडलो आनी सारकें डॅझलिंग उजो ताका जालो दोळ्या मुखार सगळो उजवाड ताका जालो आनी भियेलो थरथरलो हो आनी कोण हें आनी कितें घडटा दोळ्यांचेर ताका उजवाड मेवलो मिसअंडरस्टँडींग जालेलें ताच्या जिवितान तो सारकोच उजवाड जावन ताका गोबून आयलें हांव पिडापेड दितां तो सारकें ना हांव पिडापेड दितां तो जेजूच्या पाटलावदारांक क्रिस्तांवांक हें म्हजें जिवीत चुकता ताणें जिवीत बदल्लें आनी ताका मागीर सावलो आसलो तो मागीर पावलो जालो हें दाखयता कितें बदलणी म्हाका अशें बाबा भयणीनो तेंच पयल्या स्टेटमेंटाचेर आमी परतून वचुया जें म्हटलेलें पयलीं पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळोवन आमी सारकीं इमोशनल इंटेन्स ताचें सफरींग पळोवन आमी सारकीं दुखाबरीत जावन आमचें काळीज फडफडटा कितली दूख आमकां जाता हातून सोंपोवंक जाय काय इतल्यान काबार जावपाक जाय आमचो प्राचीत काळ ना हातून काबार जावपाक जायना पूण तो मेन लेसन जो आमी शिकूंक जाय तो जेजूच्या खुर्सामुळी तो जावन आसा ताणेन आमकां बक्षिल्ल्यान म्हाका अशें बाबा भयणीनो जायतीं उदाहरणां आमकां पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटात जंय जेजून आमकां बक्षिल्ल्यान आमी पळयल्यार जॉन 18:10 हांगासर आमकां मेवता जे आमकां मागीर इतिहास वाचता तेन्ना फुडल्या दिसांनी आमकां मेवतलें जावं फाल्यां वो मागीर फुडल्या दिसांनी आनी कितें हें जेन्ना जेजूचे बरोबर आसलेलो पेद्रू सगलो वखद ताका सपोर्ट करतालो एके भाशेन सपोर्ट सिस्टम आमी म्हणटा ते भाशेन सगलो वखद जेजू बराबर जेजू खंय येता ताचे फाटल्यान गेलो आनी खंय गेलो ताचे फाटल्यान गेलो सगलो वखद जेजू आनी पेद्रू चडशे पावणे दिसती पडटात त्या पासत पेद्रू आतां जेजूक सारकोच वळखता निमाणे कडेन तो ताका आख्खोच ओळखूंक पावला जेजू कोण जेजू सोडवणदार हेंय ताका गमून आयलां पूण जेजू जेन्ना आपणाचें पॅशन जें जावचें आहा फुडाराक तें उक्तें करून सांगता तेन्ना पेद्रू मातसो दुखवता सायबा हें तुका फावो न्हय हें तुका फावो न्हय आनी कितेंय म्हूण तूं बट दीस इज नॉट फॉर यू आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा फाटीं सर सोयताना तुज्या मनान चिंतना आहा ती देवाची न्हय पूण देंवचाराची जेजू पेद्रूक सांगता तोंडार म्हणटकूच जेजू कितें म्हणूंक सोदता हांवें सोंसूंक जाय कश्ट दूख त्रास हें येवंक जाय जिवितान आनी तेन्नाच ह्या खुर्सांतल्यान पुनर्जीवन जावंक जाय हें कितें ताका सांगूंक सोदतालो पूण तेन्ना आमी पळयता मातशें फुडें जेन्ना जेजूक ते धरूंक येतात हे सगळे मनीस जेन्ना जेजूक धरूंक येतात तेन्ना कितें घडटा तें आमी उगडास करुया पेद्रू पळयता जेजूक धरूंक येतात ते आनी आपल्या पोत्यांतले ते सुरी काडटा चाकू काडटा आनी मारको म्हणटात ताचो कानूच कातोत्ता कान कातोत्ता आनी जेजू येता ताचो कान पत्तून ताका लायता आनी सारको ताका करता आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा पेद्रू सगळ्योच वस्तू हे भाशेन जायनात रागाक राग चलना रागाक राग चलना दुसऱ्या उतरांनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी पळयता एक तुजेर तापट मारलें तूं 4 फुलयतलो ओ 5 तरी ना
फुलोवचो ना फुलोवपाक नाका जाल्यार खंयच्यानूय तरी राग काडटलो खंयच्यानूय तरी राग काडटलो तुका तर हात उखलपाक येयना पांय उखलतलो पांय उखलपाक येयना तोंडांतल्यान उतरां भायर काडटलो नाजाल्यार आनीक कसलो तरी आडकोडीचो फातर तरी जातलो दुसऱ्याक म्हणटकूच तुजेर एक मारल्यार 4 वा 5 तरी फुलय ही कोणाची शिकवण ही आमचीच शिकवण आमकांच जे आमी मनीस कशीं शिकता आनी एकामेकाक शिकयता पूण जेजूची शिकवण तसली न्हय जेजूची शिकवण आमी जाणा एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय दुसरोय दाखय पूण आमी म्हणटलीं तें घोडेक जेजूच्या तेंपार चलतालें ह्या तेंपार दुसरो पोलो दाखय जाल्यार आख्खें तोंड फोडून तुजो सारको तांबडो जातलो पोलो ह्या तेंपार तसलें चलना चलता चलना पूण जेजू आमकां तें म्हणूंक सोद दिना जेजू आमकां म्हणूंक सोदता हें तातूंत भितर एक लेसन आहा बरो लेसन आहा यू शूड वीन एवरी सोल फॉर जीजस एक एक आत्मो जेजू पासत जिखून घे एक एक आत्मो जेजू पासून जिखून घे एग्जाम्पल तुजो बेस्ट फ्रेंड आहा आनी तूं जाणाय तुज्या बेस्ट फ्रेंडान व्हडली चूक केल्या जाल्यार तूं कितें करतलो फ्रेंड तर तुका खरेंच जावो फ्रेंडाक तर सोडूंक नाका जिवितांत तुका फ्रेंड जायच ओ तोच फ्रेंड जाय तुका यू डोंट वॉन्ट टू लूज युअर फ्रेंड तूं कितें करतलो तूं तेंच करतलो जें जेजून केलें तें तूंच करतलो आनी कसली कोण न्ही ताणें चूक पासून आदारल्यार तो म्हणटलो इट्स ओके नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू इट्स बिकॉज ऑफ मी और तूं आनीक कितें तरी दुसरो रिजन दिवन यू वील सेव द सिच्युएशन एंड यू वील वीन युअर फ्रेंड आमकां उगडास करुया आमी सगलीं जेजूच्या मोगाची आमी घोडेक एकामेकाची दुस्मान जायत आमचे भितर गैरसमज आसत मिसअंडरस्टँडींग आसत राग आसत दुस्मानकाय आसत बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स आमच्या कुटुंबान भुरग्यां मदें आवय बापाय मदें भावा भयणां मदें काजन्सां मदें घोव बायलां मदें फ्रेंड्सां मदें वॉट एवर रिलेशन्स दॅट वी हॅव आमच्या मदेगांत गैरसमज आसूं येता आनी स्वाभावीक नॉर्मल पूण जेजूक हे भाशेन रिलेशन ना जेजूक आमी सगलीं ताची भावा भयणां तशें परी आमी म्हणटा आमी सगलीं एकामेकाची भावा भयणां आमी तोंडांतल्यान म्हणटा पूण कोडण्यांनी घोडेक करिना पूण जेजूक आमी सगलीं ताच्या मोगाचीं त्या पासत कोणूच ताचे सोरशेलो पेल्यान सोल्लोलो ताका नाका तें आमी सोजमूंक जाय आनी त्या पासत तो परत परत आमचे फाटीक लागता आमचे वाटेक येता आनी ताच्या मोगाचे विंगेन आमी येवचें हेंच ताचें मन आनी त्याच पासत तो पेद्रूक म्हणटा पेद्रू सगल्योच वस्तू रागान फारीक करूंक जायनान तुजी सुरी पोत्तून तुजे पोतयेन घाल तो कान कातोल लाय तो बरो आहा तो पोत्तून सुरी तुज्या पोतयेन घाल सगल्योच वस्तू रागान फारीक करूंक जायना एकल्यान ओग्गे रावचें पडटा दुसऱ्यान सोंसचें पडटा मोगाच्या बाबा भयणीनो नियाळ टोर कोत्तेले जाल्यार आमी जायते आहा पूण एकूच कोटेशन घेवन संपयता जॉन 19:2 आमी पळयता हांगासर ह्या कोटेशनान जेजूक कांट्यांचो मुकूट घातला कांट्यांचो मुकूट आनी कांट्यांचो मुकूट घातला जाल्यार दुसरें आमी पळयता ताका पर्पल ड्रेस घातला पर्पल ड्रेस बरें लांब लायक अ किंग व्हडल्या राजा भाशेन आमी पाद्री बरें पर्पल घालता बरें दिसतात लायक अ किंग जेजूक व्हडलें पर्पल ड्रेस घातला आनी कांट्यांचो मुकूट घातला लायक अ किंग एके भाशेन ताका चाडयतात ते पळय तुज्या माथ्याक आमी कोपेल घातलां घालूंक जाय आसलें कसलें कोपेल भांगाराचें कित्याक तो राजा जेजू राजा क्रायस्ट द किंग द युनिवर्सल किंग ऑफ द होल युनिवर्स सगळ्या संवसाराचो राजा तो ताका तो मुकूट फावो कित्याक तो संवसारांतलो न्हय तो सर्गींचो राजा आनी सरकार घोडेक तो असलोच भांगाराचो मुकूट घालून आहा जायत
पूण तो आपणाकूच राजा म्हणटा, हो आपणाकूच तो देव म्हणटा, देव निंदा कोत्ता तो, ताका दाखोया सारकें म्हणून ताका कसलो मुगट घाला कांट्यांचो. त्या परस फास्ट ते कांटे धाडायन धाडायन ताच्या तकलेन भितर रिगयल्यात. ताका हें लांबदीक बरें ड्रेस घालना, पर्पल ड्रेस लायक अ किंग. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू सर्गींचो राजा, संवसारांत तो जल्माक आयलो, 33 वर्सां जियेलो आनी कोश्ट सोंसता आमचे पासत. आनी खऱ्यांनीच म्हटल्यार घडयेक तो आजुनूय आमचे पासत कोश्ट सोंसता. आजुनूय जरी तर आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक नकळोंक, पण आमी फकत तोंडांतल्यानूच म्हणटा जशीं आमचीं पातकां बक्षिता आमच्या चुकल्यांत तांची, तशीं आमची पातकां उतरांनीच बडबड, कोडण्यांनी कांय ना. जरी तर आमी एकामेकाक बोगसूंक सोदिना, कित्याक आमकां आदलो उगडास केल्यार आमचें काळीजूल पोता. त्या मनशाचें तोंडूच पळयल्यार आमचो मूड पिड्यार जाता. त्या मनशाचें तोंड आमकां पळोवंक नाका, त्या मनशाक आमकां जाप करूंक नाका. आनी तेच हर्टफूल फिलिंग्स, रिजेंटमेंट, एंगर हें धरूनच तर आमी जिवंक सोदता जाल्यार इट इज नथींग एल्स बट वी आर जस्ट इमोशनल ड्युरींग द पॅशन ऑफ क्रायस्ट. आनी ह्या प्राचीत काळांत फकत आमी रडटा आनी हाय वय जाता तें आमचें बिश्टें वयल्या वयर. काळजाची जिविताची बदलणी जावंक ना. म्हणटकूच सोंपयतना वो तो मनीस, एचे होमो, वो तो मनीस जाका हांगासर फाटल्यान आहा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो तो जेजू जाणें आमचे पासत सोंसलें. खोरीस कोश्ट, मरण आनी सरशेवटी तो मागीर पुनरुज्जीवन जातलो. कोणा पासत? आमचे पासत. हें नियाळ करया. जरी तर ताणें खुर्सार मत्ता आसतना आमकां बक्षिलीन, जरी तर त्या इश्टान तो विंचू चलतालो, उदकांतल्यान बुडटालो, ताका साल्वार करपाक ताणें प्रयत्न केलो. जेजूक जाय आमी सगळीं बापाचे वेंगेन पोत्तून पावूंक. आदांव आनी एवेन पातक केलें तें जेजून आमचें बक्षिलां. देवा सरशीं आमी पावूंक, आमचेर चुकल्यान तांकां बोगसूंक आमी शिकुया. आनी हेंच करूंक ह्या पासांत सांतोस पासोस हे मिसाचे भेटेंतल्यान नियाळ कोत्ताना जेजूच्या कोश्टांचेर मिसान देवाचो आदार आमकां जोड्याकल्याक मागुया. रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत घालुया. ह्या वेळार आमी मागुया आमच्या धर्माच्या वडिलां पासत. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ कोत्ता आसतना आपल्या प्रवचनांतल्यान परजेक अदीक देवा सरशीं लागीं हाडूंक आपले प्रयत्न केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत.
आमचे इलेसांवां लागीं पावल्यान आमच्या धर्माक जेवंक आमकां सत्य आसा आमचो एक एकलो धर्म आमच्या सरकारान कसल्योच आडखडी आमकां आडिना जावं असलो बरो सरकारूय आमी घडोवन हाडूंक आमकां समेस्त परजेक बरें मन मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मागुया आम्हा समेस्तां पासत आमच्या कुटुंबांनी जायतो राग, जायतो द्वेष, कुण्णाटकाय, जालसी, मिसअंडरस्टँडींग, अनफॉरगिवनेस असलीं हेर सोबार पातकां आसात. जेजून आमचे पासत कोश्ट, कुरीस, सोंसले ताचेर नदर मारून आमी एकामेकाक बोगसूंक शिकूंक जेजूचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, मागुया मनशां पासत जी जेजूचो शिली पयस 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 गेल्यान जेजूच्या खुर्साचेर तांणी नदर मारून जेजू सरशी लागीं सरूंक आपलें जिवीत बदलूंक असलें बरें मन तांकां फावो कर म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सर्गींच्या बापा, ही सगळी मागणी आनी आमच्या काळजांत आसात जायती मागणी ते सगळें आमी तुज्या हातान घालता. जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारून आमचे कोश्ट ताच्या खुर्सांत आमी घालूंक आमचे कोश्ट हळू करूंक आमकां तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया. बेटोनी वेळार गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35. C16. म्हज्या बाबा भयणीनोय मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयली आमच्या नाके वचपेच्या राटावा सविस्पर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उचारून पवित्र स्नान घेतल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार कोत्ताय. तुज्या चाकरांची दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे ओत्रेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दीत वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या पोस्ताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची बाखाणणी आपल्या खुर्साच्या उतरावडत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Donvaraco, sorves por tu. Povid, 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 Donvaraco, sorves por tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासोत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खास. नव्यानी सासणी कराराचे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोवतले. ये म्हज्या उगडासा कोरात. Pavardaco gut por gotoja.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडानी रोगोर शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत चोपूती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतान सूर काडीत तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागाव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर धरून म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या इश्टोल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सबस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर फातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची कागद कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थूया. मोहिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय, ताचे वरवीं देव स्वयंपाचे आमकां वाटेली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मी सोंपल्या उपरांत आमी सगळीं पुरसांवांक भायर सोदतल्या. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सुर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाव भयणीनो, सांतोस पासूस हाचो आतां दुसरो आक्ट सुरू करता. पुरसांवांतल्यान तो सुरू जाता. आमचे कॉन्फ्ररीची भाव भयणां आमकां मार्गदर्शन दिता ते भाशेन आमी या. आमी भायर सरतल्या आनी वयलो रस्तो आसा तातूंत तावन सकयल देंवन फाटल्यान सान परतून मुखारल्यान भितर सरतल्या आनी आमच्या इगोर्जेच्या आदारार थंयसर वेरोनिकाचें गीत तशेंच सेर्मांव जातलो. मोदें 2 स्टेशन्स जातलीं, दिसकांस अशें आमी ताका म्हणटा. थंयसर आमी भोक्तीन ह्या भागान वांटो घेवया. एक बेस्ती सदांची चाल कशी न्हू, पूण खेरीत भाशेन जेजू बराबर चलूं की पावलां जेजूचीं, आनी जेजूच्या पावलांनी आमी आमचें पावल घालून हो सांतोस पासूसाचो आक्ट करता. तर तातूंत आमी बरे भाशेन सगळीं भोक्तीन वांटो घेवया. मागता कॉन्फ्ररीच्या भावा भयणां लागीं आमच्या लोकांक मुखार लीड करपाक. शेवटाक गीत घेवया. I7 पेज नंबर 119. I7